गोयातल्या तामनार वीज प्रकल्पाचे काम लागी पुराय जाला। ऑगस्टच्या निमाणेकडेन सगळे हे काम पुराय जातले वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारांनी सांगले। कर्नाटकान तामनाराचे काम आडायिल्ले असले तरी आमी केंद्राकडेन वचून दुसरो पर्याय काडटले अशेंय सुदीनाचे म्हणणे। लायटीची वाडटी मागणी पळयत जाल्यार गोंयाक तमनार सारकिल्ल्या प्रकल्पांची गरज आशिल्ल्याचे सुदीनाचे म्हणणे। भुंयगत केबलिंगाचे 40% काम पुराय जाला। त्या भायर बंच केबल्स काडपाचे 50% काम पुराय जाला। बंच केबल्सांक लागून वीज खात्याक 150 कोटींचे लुकसाण जाल्ल्याचे सुदीनाचे म्हणणे। आणि तातूंतल्यान मेन जे काम केलां ते 33 kV आणि 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग काम आमी जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं चालू केलें आणि आज जवळ जवळ 40% यातून आमचें हें काम कंप्लिशनाचेर आसा। एक लक्षात घ्या की तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न हांव नको खूब जाणां लोकांचो नाका कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना आनी तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना, कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तनमार प्रोजेक्ट चालू केला। ह्या तनमार प्रोजेक्टान जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां। फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kV ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबानोडा सबस्टेशन ह्या हातूंत आमचे उबे करपाचे उरल्या। आमचो इंट्रस्ट आसा की हे सगळें काम येता ते ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करून हातूंत जो आमकां कमी जो हे मेळटा पावर सप्लाय आमकां जाय कमी पडटा तो ह्या प्रोजेक्टांतल्यान आमच्या मेळूंक शकता हें आमी लक्षात घेवपाक जाय। फाटल्या मिनिस्टरांनी कांयच काम न केल्लें ह्या मिनिस्ट्रीन अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वी हॅव टेकन अंडरग्राउंड वर्क ऑफ HT लायन ऑल ओवर गोवा, नॉट इन वन कॉन्स्टिट्युएन्सी, हें लक्षात दवरात। आनी तशें काम गोंयांत ह्या पावर डिपार्टमेंटा मुखार जातलो। इन अनदर 2 years this will be one of the best department in Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।